The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Son of God never came to condemn anybody, He came to save people. And the Word of God today is not condemning you, it is allowing you to open your eyes and see you as you are, as God sees you. Thank God for the Word. Come on, thank God for the Word of God. देवाचे उतर आमकां मेळटा म्हूण कितली आमी बागी. आयज देवाचे उतर तुका ब्लेस कोता. कितली खुशालकायेची खबर. देवाक जाय की तूं नुकसानांतले भायर सरलेले. सो जेन्ना तूं देवाच्या वावराक दिता, तुका दिसता की देव तुका दिवचो ना परत. खरेंच तुका सुबामपणी देव परत दितलो. चोर आयला चोरूंक, जिवीश मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण जेजू म्हणटा हांव आयला तुका जिवीत दिवंक आनी सुबामपणी जिवीत दिवंक. सो हें जिवीत तर सुबामपणी जिवीत तर आमकां मेळोंक ना. तशें जाल्यार चोर खूंय तरी चोरूंक आयलो, खूंय तरी ताका उक्तो दारवटो मेवलो. सो जेन्ना आमी फकत आमचे पासत जियेता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तेन्ना हो चोर चोरपाक ताका परवानगी मेळटा. देवाचें उतर आमकां सांगता, व्हेरी ब्युटिफूल स्क्रिप्चर इन Malachi chapter 3 verse 10 says, म्हज्या घरांत ओरोव आसचे खातीर सगलो दावो वांटो कोटये कुडींत राशीक घालात, मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात म्हणटा सर्वशक्तिमंत सर्वेस्पोर. हांव तुमचे खातीर सर्गीच्यो माणसो उगडून सुबाम आशिर्वाद तुमचेर ओतोयना जाल्यार पळयात. So one of the ways of giving to the Lord is the most important way is to give whatever you earn out of that a 10% portion, your first portion of your 10% of your salary, of your income goes to God. तुझो दावो वांटो देवाच्या वावराक. So the Bible says, Malachi 3:10, bring all the tithes into the storehouse of the Lord, that there may be food in the house. Hallelujah. What storehouse and what food? What is the food? The food is the word of God. Hallelujah. कितें जावन आसा ओरव ओ हे जेवण म्हज्या घरांत जेवण आसच्या खातीर म्हणटा जेजू, म्हणटा सर्वेस्पोर. कितें जावन आसा जेवण? देवाचे उतर. सो देवाचे उतर सगळ्याक परगट जावचे खातीर, देवाच्या घरान हे उतर आसचे खातीर तुजो दावो वांटो तूं हाडून पयले देवाच्या वावराक तुवें दिवपाक जाय. आनी खंय दिवपाक जाय? जंयसर तुका देवाचे उतर मेवता, जे मिनिस्ट्री वरवीं तुका तुजें आत्मीक जिवीत बांदून हाडला, ते मिनिस्ट्रीक तुवें दिवपाक जाय, त्या सेवकांक तुवें दिवपाक जाय. कित्याक तुजे जिवितान हें जेवण, आत्मीक जेवण तुका मेवला. Hallelujah. Hallelujah. So in verse 8 says, in Malachi 3 verse 8 says, you have robbed me. And you ask, the word says, and you ask, how have we robbed you? देव म्हणटा तुवें म्हजें चोरला. आनी आमी म्हणटात की कशें चोरला. Malachi 3 verse 8. Okay, it is saying here, मनशान देवाक फोटोंक जाय, मनशांक देवान फोटोंक जाय. एनीबडी कॅन रॉब गॉड. तरी पूण तुमी म्हाका फोटोंक सोदतात. पूण तुमी विचारतात तुका आमी कसो म्हूण फोटयता तर दावो वांटो आनी दोंड फारी करिनासतना, your tithes and your offerings. Hallelujah. So what is it God is trying to tell us? Giving to God should be a cheerful thing. Giving to God should be a part of your life. देवाच्या वावराक दिवप जावंक जाता आमच्या जिविताचो भाग, आमच्या जिविताचो वांटो. Hallelujah. Praise the Lord. It should be a beautiful thing. It should be a joyful thing. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 says, he that sows sparingly shall also reap sparingly. जे पळय कोण थोडे दिता, थोडे वोंपता, ते थोडे लुवतले. जे पळय कोण चड लुवता ओ वोंपता, ते चड लुवतले. Praise the Lord. He that sows much is going to reap much. Definitely you are going to reap it. Hallelujah. खरेंच जरी तर तूं वोंपता तुका लुणी मेवतली, पूण खंय वोंपता? Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says in the same scripture, 2 Corinthians 9 verse 6 to 7, it says, God loves a cheerful giver. आस्त्या तोंडान आमी दिवचे. आमचे तोंड वाकडे करून न्हय. We shouldn't frown and we shouldn't feel bad while giving. दिवचे पडटा म्हणून न्हय, पण आस्त्या तोंडान आमी देवाच्या वावराक दिवचे. It is a joy to give. It is a joy to give to the house of God. आणि मोठ्या बंगाल भाव भयणींनो, देव कोणाच्याच रिणान रावना. तू देवाक दिता, देव तुका आनीक कितले दितलो. You just try this out. But the practice that we do is, what we do, आमका सोय अशी आसा, भायर आमी आमका लागून कितले पयशे मोडटा. पूण म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, जेन्ना देवाच्या घरान येता, आमी थोडे दिता. We give the less change, but we have to give the best thing to the Lord. Not the least thing, but the best thing to the house of God, to the servants of God, to the ministries of God. Hallelujah. Do you know so many ministries are lacking? They don't have sufficient. They want to do the work, but they are not having enough of support. Hallelujah. जायते देवाचे सेवक हांगा थिंगा वयतात आनी करूंक सोदता, पूण तांकां तेंको मेळना, सपोर्ट मेळना. आयज देवा लागीं विनोती कोता तुमचे पासून की देवान तुमचे दोळे उगटे करचे आणि देवान तुमकां बुद्धी दिवची की तुम्ही दिवचे आणि खंय दिवंक जाय ते देवान तुमकां दाखोवचे. हालेलुया. सो मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 11 सेज, 11वी वड आमकां सांगता, मलाकीच्या 3ऱ्या अवस्वरान 11वी वड, तुमचे खातीर हांव तोळाक तुमचे जमनींतल्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना. आय विल रिब्यूक द डिवाउरर फॉर युअर सेक. हालेलुया. आणि तुमच्या मोळ्यांनी दाख वेलीची फळां पिकाच्या वेळा आदी इबाड जावंक हांव दिवचो ना म्हणटा सर्वशक्तिमान सोरेस्पोर. हालेलुया. जायते पावटी जेन्ना झाड रोयता, झाडाक फळां जाता आणि फळ जून जावच्या आदी तोन्ने आसतनाच पडटा. अशें केन्ना घडलां तुका? अशें केन्ना घडलां? जायत्या जाणांच्या घरांनी आमी पळयता की ती फोन मारता, सांगता, सिस्टर आमचे झाडाक बरी फळां जाल्यान, पूण आमकां वर्साच्या वर्सा अशेंच जाता की जेन्ना झाड जाता बरें, सगळे फळ येता म्हटल्यार तोन्ने आसतना सोकला पडटा, ते बरें जायना. ओ पाके येवन खाता. मे बी द bats are eating it, maybe the rats are eating it, but it's not able to really come full. The fruit is falling before time. This is what many people are experiencing. जायते अशें नुकसाण जाता, जायते पावटी शेतांनी नुकसाण जाता, फळांनी नुकसाण जाता, पयशांनी नुकसाण जाता. You're putting your hand to do a business and you are not able to prosper in that. The loss comes. My dear people of God, do this. The Bible says in Malachi 3 verse 10, bring all your tithes into the storehouse of the Lord, that there may be food in the house of the Lord, and put me to the test, says the Lord. मोची परीक्षा कर आणि पळय, जेन्ना तू तुजो दावो वांटो, तुझे दान, तुझे ऑफरिंग जेन्ना तू देवाच्या वावराक दिता, मोची परीक्षा कर. म्हणजे मोगाळ भाव भयणींनो, खंयच्याच आनीक जाग्याचेर देवान म्हणोंक ना मोची परीक्षा कर. Nowhere in the Bible it is said about testing, putting God to the test. Hallelujah. Only in this, you do this, God says, and see if I will not do it back to you. Hallelujah. Hallelujah. This is what about giving. My dear people of God, our God is a giver. Why am I telling you this thing? Because God doesn't want you to suffer. God doesn't want you to have a loss in your life. देवाक नाका तुका नुकसाण जालेले, देवाक नाका तुझे शेतां इबाड जालेली, देवाक नाका तुझे पयशांचो इबाड जालेलो. कितें जाय देवाक? जरी तर तूं देवाचो मोग करता जाल्यार देवाक कितें जाय तें तुका जाय जातलें. If you love God today, what God wants, you would want. What God is happy about, you would be happy about. What is God happy about? When we preach the gospel, God is happy with that. When we tell the word of the Lord Jesus Christ to people, God is happy with that. He wants this gospel to be preached. देवाक जाय शुभ वर्तमान पोरगोट जालेले सगल्या परजांक कशें जातलें. म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, देवाक जाय की तूं ह्या उतराचो पाळो कर. You obey the word of the Lord. You bring in much, you're not able to enjoy it. You are bringing in the wages, it's going in a bag of holes. You are suffering the loss, but I'm telling you, as soon as you start obeying the Lord is going to make sure that He gives you back much more than you have given into
his house. Hallelujah. देवाचे घर बांदून हाडया. देवाचे उतर आमी परगट करूया. देवाच्या सेवकांक आमी सपोर्ट करूया. देवाची ह्यो मिनिस्ट्री ज्यो आसा खरेंच ज्यो आत्म्यान आनी सोतान ज्यो परगट करता तांकां आमी सपोर्ट करूया. आनी जरी तर तूं ऑलरेडी सपोर्ट करता देवाचो इनाम तुका मेळटलो. हालेलुया. इनाम तुका मेळटलो. आनी जरी तर तुवें देवाच्या वावराक केन्ना दिवंक ना, देव तुका बुद्धी दितलो खंय दिवचें पळय तें. देव तुका दाखयतलो खंय तुवें वोपोंक जाय. एक बरी जमीन आसा. पयले कोणूय शेतकामती जेन्ना बी वोपता तेन्ना आपलें शेत पयलें पळयता की शेताची सॉयल बरी आसपाक जाय. तितून भितर वीड्स सगळे काडटा, तातूंतले सगळी नोंदणी काडटा. दे आर रिमुवींग द वीड्स एंड दे मेक द सॉयल रेडी एंड देन दे पुट द seed inside. What soil God wants you to sow in? Where are you sowing your seed? Khui tu motta poishe, khui tu galta poishe. When you sow it into the house of God, when you sow it into the work of the Lord, when you sow it into the life of a servant of God, you will never suffer any loss. I know many times it comes into your minds, आमच्या मनान येता, ओ तांकां कित्याक दिवचें, तांचे लागीं जायते आसा. ह्या पास्टराक कित्याक दिवचें, हे मिनिस्ट्रीक कित्याक दिवचें, जायते आसा तांचे लागीं. देवान तुका विचारूंक ना की देवान तुका हे सगळे पळय म्हणोंक ना. तेंचे लागीं तेंचे लागीं इतले तितले तांची चवकशी कर म्हणोंक ना. तांचे लायफ पळय, तांचे फ्रूट पळय, तांचे कितें फळ आसा तांच्या जिविताचे ते पळय, ते कितें वावर करतात ते पळय, ते वावरा उद्देशी कितले फळ मेळटात ते पळय, कितल्या जाणांची जिवीत बदलतात ते पळय. आनी ती जावन आसा तुजी जमीन. हालेलुया. तुका वोंपपाची जमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आय फील द अनॉयंटिंग ऑफ गॉड. हालेलुया. And I know many people are being touched by this word as I'm speaking this word. Hallelujah. ही जावन आसा तुजी जमीन. सेवकांक पळय देवाचे कितें वावर करता, ते गांव वारयता, एफर्ट्स करता, हांगा वेता थिंगा वेता आनी देवाचो वावर करता. कितली जाणां देवाच्या जिवितान भितर सोदता, सासनीक जिवितान भितर सोदता, पेकोळी तांकां मेवता, सुटका तांकां मेवता सैतानाच्या बानपासांतले. हालेलुया. कित्याक ते देवाचे सेवक आनी मिनिस्ट्री देवाचो वावर करता म्हणून. हालेलुया. जेन्ना तुजे दोळे देव उक्ते करता, ही जावन आसा तुजी जमीन. जेन्ना तूं वोंपता तुका नुकसाण जावचें ना. देव आपलो पावस धाडटलो. आनी हांगाचें बरयलां तें ऑपोजीट जातलें. हांगासर बरयलां, यू हॅव सोन मच एंड ब्रिंग इन लिटल. ओके, यू हॅव सोन मच एंड ब्रिंग इन लिटल. तुवें जायतें वोंपलां पूण थोडें लुवलां. पूण देवाच्या उतरान आमकां सांगलां इन द न्यू टेस्टमेंट that 2 Corinthians chapter 9 verse 6, he that sows sparingly will reap sparingly. जे पळय कोण थोडें वोंपता ती थोडें लुवतलीं, पूण कोण सुबेज वोंपता ती सुबेज लुवतलीं. Praise the Lord. Hallelujah. This is what it says. तू वोंपतले आनी तू लुवतले आनी जे पीक तुका मेळटलें ते सुबामपणी सुबेस मेवतले. न्हय फकत दुडवानी. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, न्हय फकत दुडवानी तुका बेसावां. जायते पावटी आमी बेसावां मेजतान फकत पयशे पळोवन पयशे येयले जाल्यार आमी चिंतान की कितले ब्लेसिंग्स म्हाका मेवले. ना म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, तुज्या जिविताची खुशालकाय एक जावन आसा ब्लेसिंग. तुजी फामील तुजे सांगाता बरी हा, एकवटान हा, हो देवाचो आशिर्वाद जावन आसा. तूं बरी भलायकेन आसा, बगड दोतोराशी वचोंक पडोंक ना, दोतोरांक तुका पयशे मोडूंक पडोंक ना. सो हें देवाचें ब्लेसिंग तुका जावन आसा. हालेलुया. संतोष देवाचो तुजे भितर, देवाच्या उतराची जाणवाय तुजे भितर, एक आशिर्वाद, एक देणे जावन आसा. पवित्र आत्म्याची देणी तुजे भितर एक आशिर्वाद जावन आसा. यू आर द ब्लेस्ड वन ऑफ गॉड, नॉट बिकॉज यू हॅव मनी ओनली, बट बिकॉज यू हॅव द लॉर्ड विथ यू. सोरेस्पोर तुजे ठाय आसा. हालेलुया. हालेलुया. यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड when you have Jesus Christ with you. Hallelujah. So how to give? How to give? God will show you how to give. Okay? And whom to give? That also God will show you whom to give. I am not here to tell you this particular person and this particular ministry. Holy Spirit is going to show you. पवित्र आत्मा तुका दाखयतलो कोणाक दिवपाचे आनी कशें दिवपाचे आनी कितले दिवपाचे हे सगळें तुका दाखयतलो. पण कशें, इन वॉट वे? आस्त्या तोंडान. आमेन. दिवंक पडटा म्हणून न्हय, पण आस्त्या तोंडान खुशालकायेन उमेदीन बरोवन देवाच्या वावराक दिवन. कित्याक तूं जाणा देवाचो वावर तूं कोत्ता
हालेलुया. तू घोडेक प्रिचींग करिना पूण देवाच्या सेवकांक जे प्रीच करता तू सपोर्ट करता. प्रेज द लॉर्ड. सो जेन्ना तुजे पागार तू हाडटा, तुजो पयलो 10 वांटो देवाक आनी तितूंतले दान ऑफरींग, ओके, ते देवाच्या वावराक देवाच्या सेवकांक जेन्ना तुका देव दाखयता पळय ते कितले दिवचे. एक दीस जेजू आपल्या शिसां बरोबर आसलो आनीक देव मंदिराची नदर घालतालो. तुम्ही जाणा न्ही स्टोरी. जेन्ना तो पळयता एक स्टोरी, एक विधवा बायल, एक वन विडो इज कमिंग अँड शी इज सोईंग 2 mites. गोडेक आमी 2 आणे म्हणटान, जस्ट से शी इज ओनली गिवींग 20 rupees. गोडेक 20 रुपया घालता ती त्या डब्यान भितर त्या ऑफरिंगाच्या बॉक्सान भितर ती घालता. शी इज पुटींग जस्ट मे बी 2 mites or 20 rupees into that. And there are many other people putting, जायते जाण घालता. They are all going and they are giving their offerings to the house of God. हे दान ते दिता. आनी जेजू आपल्या शिसांक विचारता, आमचे भितरले कोणेन सुबेस दिले? Who among them has given lot or more? And they say, we suppose that the one who gave too much. कोडेक जाणेन सुबेस दिला, पळय ताणेन सुबेसूच दिला आसतले, सगळ्या परस सुबेस दिला. ओके, that must be the most much offering that they gave, because they gave a lot. But Jesus says, but I tell you the truth, he says, हांव तुमकां सोच सांगता, जे पळय कितें हे विधवा बायलेन दिले सगळ्या परस तिणेन सुबेस दिले. Hallelujah. What she gave more than anybody else could give or anybody else has given. Why? Because she, out of all she had, she gave all that she had. जे कितें तिचे लागीं आसले तिणेन खाली केले. पूण ताणेन जेणी सुबेस दिला तिणेन आपल्या सुबेस तांच्या भांडारांतले इल्लेशें काडून दिला. देव कसो पळयता? देव पळयता तुजें काळीज आनी तुजें मन. हाव इज गॉड लुकिंग एट यू टुडे? गॉड इज लुकिंग एट युअर हार्ट. इफ यू वॉन्ट टू गिव टू द लॉर्ड, you give with all your heart. You be generous. You be a giver. You be a generous giver. I tell you the truth, if people today would consider the needs of others and help out and reach out all over the world, I tell you the truth, all over the world, if the people who have lots of money would consider and help one another, there would be nobody poor in this world. But people don't live like that. So God is telling you today, you give, you start to give to the house of God, and you give to build up the house of God, to build up the lives of people. देवाच्या भुरग्यांची जिवितां बांदून हाडपाक तूं दी. देवाचो वावर सपोर्ट करपाक तूं दी. You give it, you sow it, and you will reap it. Hallelujah. Our God is a giver. आमचो देव जावन आसा एक दिवपी. Hallelujah. Our God loved the world so much that he gave his only begotten son. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. Hallelujah. He gave his only son. Hallelujah. And the Bible says, he that gave his only son, only begotten son, he did not keep back his only begotten son. आपल्या खाशा पुताक ताणेन पयस दवरूंक ना तुजे कडसून, पूण तुका लागून ह्या संवसारान वोपून दिलो तुजे पातकां धुवन काडपाक. Hallelujah. For you to be free from your sin, the Lord Father God gave his only begotten son, and Jesus Christ gave his life for you so that you could be free. Will he not give you everything you need? सगळे तुका गरज आसा, तुका मेळटले. Hallelujah. सगळे तुका मेळटले. My dear people of God, the first thing you need today is to receive Jesus Christ as your Lord and Savior into your life. You become the house of God. You become the temple of God when the Spirit of God comes into you. Hallelujah. And there are so many people who have accepted Jesus Christ. They need to be built up too. Would you help? Would you reach out? Would you bless people? Would you bless the work of God? Would you support the work of God? Hallelujah. देवाच्या वावराक तू तुझे दान दी. देवाच्या वावरान भितर तू वाप. आनी पळे
देव तुझ्या जिवितान सुबामपणी आपली देणी ओतोन दितलो. You will always have enough. You will always have enough, so much that you will give. You know what the Bible says? Deuteronomy chapter 28. That are the blessings of the Lord. We all want this blessing. It says, you shall be the head and not the tail. You shall be above and not below. I know you like it. I know you like this word. Okay. You shall give to others and you shall never borrow. Hallelujah. तू वयर आसतलो केन्ना सगळें आसचेना. हालेलुया. सदांच तुजे लागीं पुरो आसतलें इतलें की तुका उश्णें मागपाची गरज आशिना. हें बेसांवां आमकां जाय न्हू म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो. Yes, we want it. But there's something God wants you to do. Build his house. You build the house of God, God will build a house. It's a word for somebody. You build the house of God, God will build your house. Hallelujah. God will build your children. God will build your children's future. God will build the works of your hands. God will bless the works of your hands. You do it first. Give and it will be given unto you. Build the house of the Lord today. Build the temple of the Lord today. Hallelujah. God bless you. I want to pray for you right now. Thank you, Jesus. Heavenly Father, Lord, I thank you for everyone that has been watching, Lord God. I thank you, God, that your word is true, my Lord God. Hallelujah. You want your people to be givers. You want your people to be givers because you want to bless them. For this is the law of the kingdom of God. Hallelujah. This is the law that says in the book of Genesis, hallelujah, that it says that the sowing and the reaping will always remain until the heaven and until the earth remains. The sowing and the reaping will remain. Hallelujah. Ye wapni ani iluni sodakal asongzai. Mogacha Bapa. Hallelujah. Jesu ya velar tu amche sangat asa, tu amche dole ukte kotta. Hallelujah. Dunia deva ya velar ami magta की तुझ्या भुरग्यांच्या काळजांक आयज तूं हात लाय. दुनिया आमकां सगळ्यांक लोणी जाय पूण आमी वोपोंक सोदिनासलीं. We wanted the harvest, we wanted to bring in the fruit, but we were not ready to sow into the kingdom of God. We wanted the blessings, but we were not ready to bless and we were not ready to give. I thank you, Lord God, that you have opened our eyes. आयज आमचे दोळे तुवें उक्ते केले म्हणून दुनिया देवा तुका आमी आर्गा दिता. हालेलुया. दुनिया देवा आमी जाणान ह्या वेळार जायते जाणांच्या काळजाक तुवें हात लायले. दुनिया देवा तांच्या हातांनी दुनिया तूं बी घालतलो. हालेलुया. Your word says, Lord God, that Lord you will give seed for the sower. जेंकां वोपोंक जाय तांकां तूं वोपणे करूंक दुनिया तूं बी तांच्या हातांनी घालतलो. Hallelujah. Lord, I release financial blessing for your people, oh God, that they receive it, oh God, and they begin to give, Lord. And even out of the little they have, they will sow into your kingdom. थोडे पासून तांच्या हातान असो पासून जाल्यार दुनिया देवा ती तुझ्या वावराक दितलीन, रिलीज कोतलीन. जायती जाणां अशी चिंतालीन की जायते आमकां मेवल्या उपरांत आमी देवाच्या वावराक दितलीन. दुनिया देवा पूण तांकां आयज तूं गमून दी सोम्या देवा की तांच्या हातींनी कितें आसा तातूंतलेंच ती दी जाल्यार दुनिया देवा ताचेर तुजो आशिर्वाद आसतलो. थोडे पासून ती देवाच्या वावराक दी जाल्यार ते एक बी जातले तुज्या राज्यान आनी तांच्या जिवितान एक सुबामपणी लुणी तांकां मेळटली. I release, Lord God, your blessing for your people. Holy Spirit, I pray that you would let this word reach out to their hearts, oh God. I pray for blessing upon families, Lord Jesus. I pray for, Lord God, your healing into the lives of people, oh God. I pray, Lord God, that from the crown of their head to the soles of their feet, they receive the healing of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. And as I'm watching, I see people who have been barren and the Lord is going to give you a child. He's going to bless you with the child. People who are looking for life partners, the Lord's going to give you life partners in the name of Jesus. Hallelujah. The Lord is blessing businesses. The Lord is blessing your visa. The Lord is blessing your job in the name of Jesus. The Lord is bringing back whatever you have lost. He's restoring you in the name of Jesus. And I bless you and I thank you, Lord Jesus. I thank you, my Heavenly Father, that you have given this word for your people today and they have received it and they will receive abundance of blessing as they obey your word. तुझे उतर आयकोताडा म्हणजे देवा ही सगळी तुझी भुरगी बेसावानी बोतलीन. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. म्हज्या मोगाच्या पावबड्यानो देवाचो आशीर्वाद तुमचे सदांकाळ आसूं.
आमेन. हालेलुया. देव तुका दाखयतलो. पवित्र आत्मा तुका विस्डम दितलो. खंयचे जमनीर तुवें वोंपूंक जाय, जशें आयज तुवें उतर आयकलां, तेवेचे बेसाव तुजेर आसतले. हालेलुया. ओदीक आनी ओदीक तुज्या जिवितान सुबामपणी देणी तूं पडयतलें. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच ऑलरेडी फॉर डिसायडींग. जायते जाणांनी ऑलरेडी डिसिजन घेतले खंय दिवचें आनी कितले दिवचे पळय तें. ना आसतना पासून जायते जाणांनी ऑलरेडी सॅक्रिफायस करून दिवपाक ऑलरेडी चिंतला म्हणून थँक यू. Thank you that you will do it. God bless all of you. We love you. In Jesus' name, amen.